पूण एक एकदां अशी घडटा गजाल की एक 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी अशी गजाल घडटा की ते भांगर चोरयेचे आसता एक एक फावटी ते कोणाकूच खबर आसना आनी ते शेटीन चुकून घेतलेले आसता आनी आमचे कडेन सगळे एविडन्सीस आसता की बाबा आमी ते 5 ग्राम भांगर घेतला ते 5 ग्रामाची मार्केट व्हॅल्यू दर 30,000 जाले जाल्यार आमी ते एक 5,000 कमिशन दवरून 25,000 घेतलो. इतले आमचे कडेन एविडन्सीस आसतना सुद्दां फॉर एग्जाम्पल भायले पुलीस येतात. भायले पुलीस म्हणल्यार खंयचे आसूं शकता ते परराज्यांतले येतात हांगाच्यान परमिशन घेतात लोकल पुलीस घेवन येतात आनी लिटरली आमकां ते चोराक घेवन येतात आमच्या फुड्यान आनी सांगतात की जवळ जवळ 50 ग्राम विकला 100 ग्राम म्हणजे वॉट एवर म्हणजे तांच्या एफआयआरान भितर जितले बरयल्ले आसा ते सगळे एकाच मनशाक विकला अशें सांगतात आमकां. पूण तरी कितें जाता गजाल की आमी जेन्ना तांकां सांगता ना 5 ग्रामूच आमी घेतिल्ले ते एग्री करनात आनी त्या टायमार कितें जाता नेगोशिएशन करपाक लायतात ते नाजाल्यार म्हणटात तुमी गाडयेन बसा तुमकां व्हरता आमी. ज्वेलर्सांनी दुकानां बंद केल्ली ना सदांची चालू आसा ती चालू आसा. ती आमची दुकानां बंद आसता नाजाल्यार सकाळी जे 10 दुकान ओपन जाता 1:30 बंद आनी परत मागीर 3 ओपन ते 6 किंवा 7 किंवा 8 बंद. ऑर्डरी टायमार वतात भांगार जाय तितले आसा म्हणटकूच आमकां तेतून भितर लॉस कांयच ना. आमच्यो कस्टमराच्यो ज्यो ऑर्डरी आसात त्यो आमी सारक्यो टायमार दिवंक लागलात कारण आमचे कारागीर सुद्दां ऑन टायम आमकां काम दितात आनी भांगर सुद्दां आनी वेवस्थीत जाय तितले प्रमाणान भांगर मार्केटान एवेलेबल आसात कारण आमचे जे डिलर्स आसात तांचे कडल्यान आमी विथ GST सुद्दां दिवन जे कितें भांगर घेतात ते जाता तितले भांगर एवेलेबल आसा. सो ताजे बद्दल तर आमकां कांयच इश्यूच ना एक्चुअली. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकर.